नमस्कार. कला अकादमीची कोंकणी नाट्य सर्त अंदू तिका 50 वर्सां जातात आनी ती आमची पळय जी कोंकणी रंगमाची आहा तिका एक समांतर चलता. ह्या रंगमाचे विशीं खूब लोकांक एक लुक्तूबाय आसा, एक ताजे विशीं एक जिज्ञासा, एक उत्साह आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार ताजे कडेन संशोधक नदरेन पळोवपी लोक आसात. ही स्पर्धा इतली वर्सां चलता, नाटक इतले वर्सां चलता, हें नाटक वयल्या पांवड्यार गेलां, तें स्टॅग्नेट जालां, तें खंय वता ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. 3 मानेस्त आमचे कडेन आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात मुकेश थळी. मुकेश थळी एक लेखक, नाट्य लेखक आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कोंकणी नाट्य सर्ती कडेन एक बारीक जिज्ञेसेन पळोवपी एक समीक्षक अशें हांव म्हणन ताका. आमचे मदीं प्रकाश वझरीकार, स्वता नाट्य लेखक, एक शिक्षक आनी कोंकणी चळवळी कडेन तो बारीकसाणेन पळयता. आनी आमचे मदीं आसा एक तरूण प्रतिनिधी गोंयचे नाट्य चळवळीचो नारायण खराडे. नारायण खराडेय बी बरें नाटक करता, दिग्दर्शन करता, लेखन करता आनी नाट्य सर्ती कडेन तटस्थतेन पळयता. हांव अशें म्हणन की मुकेश तूं आनी प्रकाश तुमी मातशी भावनीक नदरेन हाजे कडेन पळयतात की ना आमची कोंकणी खंय पावल्या, बरें नाटक जावपाक नाटक बरयलें, 5 नाटकां घे, 1-2 नाटकां केली, सो तशें लावलें. ओके. सो मुकेश, म्हाका सगळ्यान पयलीं म्हाका तुजे कडेन हांव येता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय ह्या 50 वर्साच्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेचो तूं नियाळ कसो घेत? हांव थोडक्यांत राजू बाब सांगता. पयली गजाल म्हणजे तुमी हे प्रोग्राम गोमंतक टीव्हीन दवरलो म्हणून खूब आनंद जालो, कारण हो विशय आमच्या घोस्ताचो किंवा चिंतनाचो आनंदाचो विशय. कारण रायट फ्रॉम द बिगिनींग द फर्स्ट पयली स्पर्धेच्यान आतां मेरेन तुमकां खबर आसा की हांव हाजे कडेन जोडिल्लो आसा. वॉट यू हॅव सेड इज रायट की आमी मातशे अशे भावनीक कितें जातात ताजे कितें आमी मनीस आसा, हांगा विसरूंक शकना ती गजाल. सुरवातीक सुद्दां आमी पळय ते पळयताले ते. म्हणून इले ही स्पर्धा सुरवाती जातली काय जावची ना, 5 जाय, 5 तरी जाय नाटकां. मागीर कोण तरी बरोवन घालताले भितर, अशें जालें करून करून मागीर ती जाली. आज जवळ जवळ 18-20 नाटकां जाता. ही एक तातूंतली डेव्हलपमेंटाची बरी गजाल. आनी दुसरी गजाल म्हणजे प्रायोगिकत्व म्हणटा पळय आमी, प्रायोगीक एक बाज पळय आसा तो नाटकान आनी शिस्त, डिसिप्लीन ह्या कला अकादमीच्या सर्तीक लागून आयली. तातूंत प्रायजां आयलीं, सगळे आले ते चलताले आनी वेगवेगळे बरे अणकार जाले. हांवें केल्या यो मिरजीत बादल सरकार केला आनी तेच प्रमाणे मौलीक बरयल्या नाटकां. आज म्हाका जर पळयशीत जाल्यार अशें दिसता, व्हेरी फ्रँकली सांगपाचें म्हणजे तसो हांव भावनीक जायना, तटस्थपणान खूब जाणांक दिसता की हांव टिका बी करता म्हणून. ना, कारण आज मौलीक नाटकांचो उणाव दिसता. तें परवडलें, पूण 50व्या सर्तीक अंदू अशें उघड जालें की कॉपी मारून सामकी तशाक तशी सारकी शब्दशा मारून नाटकां करता म्हणटा ताची प्रायजां घेता म्हणून. तें ओपन करून जेन्ना कोणें तरी बरयलें सांगलें तरी ताका जापू तेन्ना तेवटेंच्यान आजवर तर कितें चलिल्लें तें वाऱ्यार पडलें. ही वायट गजाल सामकी. 50वें नाटक म्हणजे भांगरात जयंती सुवाळो, भांगराळे बी कितें केलें, ती एक जाली गजाल. दुसरी, म्हाका एक लेखक म्हणून, भाशेचो एक अभ्यासक म्हणून, भाशा पळय आसा, भाशा ती हांव म्हणना की कोण पेडणेचो उलयल्यार उलय, कोण मराठींतल्यान घरा उलयता हांगा उलयता उलय. पूण एक दीस हांवें अशें आयकलें की राजू सर बी म्हणटा, प्रकाश सर बी तशें काटक सर म्हणून, काटक सर हाका दिस इज समथींग सिली. म्हणजे जेव्हा अश्यो चुको जाता, पावस न्ही, पावस आयलो न्ही, पावस आयलो, वावर म्हणटात, वावराका मराठी अर्थूच वेगळो जाता. अशी असले भाशा ही सगळ्याच लेवलाची. तूं ज्या रेडिओचेर इतली वर्सां तपश्चर्या केली त्या रेडिओचेर कोंकणी कशी उलयतात ती आमी जाणा. सो तुमी हांव तुजे कडेन येता. प्रकाश वझरीकार, तूं तटस्थ नदरेन ह्या स्पर्धे कडेन कसो पळयता? म्हाका दिसता की एकंदरीत गोंयचे रंगमाचे जे ह्या 50 वर्सांचे श्रेय जर दिवंक जाय, 52 वर्सां हांव म्हणटा, 2 वर्सां जोडटा हेच्या खातीर, ते सगळे श्रेय आमचे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां मेळूंक जाय. कारण तांणी दूरदृश्टी दवरून हांगासर जी पयली हे स्थापन केली संस्था, ती गोवा नाटक अकादमी ह्या नांवान कला अकादमी स्थापन जाल्ली. म्हणजे नाटक हें आमच्या रक्तांत आशिल्लें, मराठीची येदी व्हडली परंपराच आशिल्ली. सरकारान आपली लागणूक म्हणून कला अकादमीची कोंकणी नाट्य स्पर्धा सुरू केली, पण आमचे कडेन ताकद नाशिल्ली कोंकणी लोकांकडे ती 5 नाटकां दिवपाचे बद्दल ताणें उल्लेख केला पळय तो. म्हणून पयली 2 वर्सां स्पर्धाच जाली ना. आनी मागीर अट्टहासान ही रुपांतरणाची प्रक्रिया, अणकाराची प्रक्रिया करून आनी स्वतंत्र नाटकाची एक प्रक्रिया करून पुंडलीक बाबा सारक्या एका मनशान झोकून दिले अशा नाट्य चळवळीक. आनी म्हणून ही नाट्य चळवळीचो भाग म्हणून कोंकणी नाट्य स्पर्धा उबी जाल्या. पूण ह्या एकंदरीत प्रवासान कला अकादमी एक बस चुकयल्ली कला अकादमीन,
50 वर्सां जेन्ना मराठी नाटकांची जाली तेन्ना कला अकादमी विसरूनच गेली की बाबा 50 वर्सां जाली म्हणून. ती खरो म्हटल्यार तो पयलीं उत्सव जावंक जाय आसलो. गोंयची आमची मराठी रंगभूमी समृद्ध आसा हे दाखोवपा खातीर कला अकादमीन आपलें रीण पावयलें ना. आनी म्हणून म्हाका अशें ही दिसलें सुद्दां कोंकणी नाट्य स्पर्धेची 50 वर्सां हें करपाक हांवें आयकलां प्रकाश बद्रीकर तूं आनी बाकीचे अशे तरेचे मुखार सरले आनी तुमी प्रेशरायज केलें. हांवें स्वता मुख्यमंत्री जेन्ना कला अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले तांकां पत्र बरयलें की अंदू वर्सा 50 वर्सां जातात तेन्ना त्या निमतान एक राज्य पावंड्यार किंवा राष्ट्रीय पावंड्यार एक व्हडलो एक सेमिनार ऑर्गनायज करात, हें सगळं डॉक्युमेंटेशन प्रकाशीत करात आनी कोंकणी रंगमाचेचो नियाळ घेवन फुडाराची दिशा ठरयात म्हणून. मजें अशें जालें की सगळें सरकारीकरण हाका म्हणटात सरकारीकरण. अरे कला अकादमीचें सरकारीकरण, नाट्य स्पर्धेचें सरकारीकरण, ताजे कडेन येवया आमी. हांव नारायण खराडे तुजे कडेन येता. हे दोगूय जाण कोंकणीचे भक्त कशे उलयले ते तुमी पळयल्या. नाट्य स्पर्धा वयर सरता फाटल्या 50 वर्सांनी काय परत सकयल देंवल्या? ते अशें एग्जॅक्ट आत्ताची सिच्युएशन आमी आतांच कमेंट करप सारकें जावचें ना. केन्ना केन्ना कांय काळ गेल्या उपरांत मागीर फाटल्यान पळोवन चड बऱ्या तरेन कळपाक शकता. पण 50वें वर्स आसा तर म्हाका अशें दिसता की स्पर्धा सुरू जावन ती यशस्वी जाली, तेचे फाटलो हेतू आसलो तो पूर्ण जालो अशें जर म्हणपाचें जाल्यार नक्कीच जालो अशें म्हणचें पडलें. कारण तेजो भौगोलीक क्षेत्र जें आसा तें खूब ल्हान आसा. महाराष्ट्राच्या एका जिल्ल्या सारकें आसा तें. इतल्या ल्हान क्षेत्रान जर एक पुंडलीक नायकान सारको नाटककार पळयलो तर तो एक नाटककार जरी तयार जरी जाल्लो पुंडलीक नायकान सारको जाल्यार ती स्पर्धा सक्सेसफूल जाली म्हणपाक जाय. तेंच्या नाटकाचो कॅनवास, तेंचे जे विविधता नाटकान आसा ती जर पळयली आनी एक इंडियन थिएटराच्या कॉन्टेक्स्टान ते पुंडलीक नायकांचे नाटक पळयले जाल्यार ह्या स्पर्धेन आपले कार्य पूर्ण केला म्हणचे पडटले. पूण ते पूर्ण केले जवळ जवळ 90 चे दशक सुरू जातानाच, म्हणजे पहिल्या 25-30 वर्सांनूच ते कार्य पूर्ण जाले. आता आयज आमी कंटेम्पररी थिएटराचो विचार करतना आमकां सामान्यपणान 90 उपरांत एक वेगळो काळ म्हणून विचार करचो पडटलो. तर त्या दृश्टीन म्हाका दिसता फक्त कोंकणी नाटका बद्दल अशें हें करपाची गरज ना. एकूण भारतीय अखिल भारतीय स्तराचेर नाटक खंय तरी फाटी पडपाक लागला, ताका वेगवेगळे चॅलेंजीस तेच्या फुड्यान येवपाक लागल्या, हे सगळे जाण मान्य करतात. पण हांव स्वता निराश ना किंवा त्या बद्दल परिस्थिती खूब निराशाजनक आसा, हेतूंतल्यान कांय अपेक्षा धरपाची ना अशें म्हाका दिसना. वेगवेगळे प्रयोग जातात आनी एकूण हांवें म्हटलें तशें जे एकूण जर एरिया गोंयची पळयली आनी थंय जी नाटकां तयार जातात स्पर्धेन ती पळयली त्या बद्दल क्रिटिकल जावपाकूच जाय. पूण परिस्थिती निराशाजनक आसा अशें म्हाका दिसना अजिबात. ओके, व्हेरी नायस ऑफ यू. ताणें म्हणलें एक तरुण प्रतिनिधी एक दिलासादायक चित्र उबें करता, हें वायटशें न्ही. पूण मुकेश म्हजो प्रश्न परत तोच आसा. फाटल्या 50 वर्सांन एकाच साचेची फॉर्म्युला नाटकां तयार जाल्यांत कोंकणी नाट्य स्पर्धेन. हें यश काय अपयश? हें यश न्हीच तें. कारण कितें जालां जाणा की फक्त एक स्टोरी लायन आशिल्ली कथानक नाटकां कळ्ळें न्ही, ती तीच परत परत गोश्टून तवशें हाजेर किस्ता पळय तशें कशें जालें तें तागेले आयकामाकाचो प्रभाव घेवन आनी कितें वेगवेगळे प्रायोगिकत्व म्हणटा पळय इतलें आसा. फॉर एक्झाम्पल इन महाराष्ट्रा आमचे नारायण बाबा खबर आसतलें, रवींद्र म्हात्रे आसा, अभिराम भडकमकर आसा, हे लोक इतले प्रयोगशील आसा, प्रयोग करता न्ही तंत्रांचे कडेन, लिटरली खेळटा म्हणटा ते इतले उंच वचून. तशें आमची रंगभूमी एज यू से ती सामकी एकाच साच्यातल्यान गाडी चाकोरींतल्यान तशें. तूं हें हाजें अपयश बिकॉज ऑफ आमची एरिया जिओग्राफिकली आमी ल्हान एरिया. मिडिओक्रिटी म्हणटा व्हेरी फ्रँकली. म्हणजे तुका सुमारपणाची मिडिओक्रिटी व्यासंग ना तांकां. कितें विचारलें काय आजूच हांव कोणी तरी म्हाका धाडलें घोस्ट रायटर ह्या विशयाचेरूच फिल्म येवन गेला नाटक बी भायर. बरोबर, खबर आसा न्ही ते गजाली. प्रकाश, तूं इतले प्रयोग करता, नाटक करता, तुवें वेगळे तरेचो एक बाज हाडलो पुंडलिका उपरांत. सतत तुजी नाटकां येतात, सातत्य जाय नाटकाक आनी तूं एक प्रयोगशीलताय हाडटा. पूण मागीर ह्या नाट्य सर्तीन एक समांतर रंगभूमी तयार कित्याक केली ना? खंय आमचें नाटक एक बरें नाटक जर आयल्या लागला लोक पळोवपाक येतात. अरे तुका सांगता फाटल्या आतां 1.5 म्हयन्यान मराठी नाटकां आयल्यात, बरी वायट, कांय तर अति सामान्य. लोक 1000 रुपयाची तिकेट करून कला अकादमी 1200 घेवन हांव गेला. आणि अति सामान्य नाटक तुवें बरयलें दिसता म्हाका. अति सामान्य नाटक लोक 800-1200 वयतात. आमचे व्यावसायिक हें ना.
कसो तियात्र रंगमाचेक जसो एक प्रेक्षक वर्ग तयार आसलो आनी तयार जालो 100 वर्सांचे परंपरेन, तसो आमी कोंकणी नाटकाचो प्रेक्षक वर्ग निकतोच खंय तरी सुरू केला आनी ती पुंडलीक नायकानूच चळवळ सुरू केली निम्न व्यावसायिक रंगमाचे वयल्यान. बरोबर. आता थोडोसो प्रयोग जाता खरो. नारायण बाबा सांगता ती गजाल खरी, ती कला म्हणून आमी सगळे कलेचे पिशे आहा ते बऱ्या घेवन बसुया, पूण नाटकाक लोक येनात राजू जाणा. म्हणजे हांवें फोंड्या पळयल्या कित्याक तुका नाटकाक लोक येना जाल्यार पयलीं मागीर येताले मुंबईचे कलाकार येतगीर तांच्या नाटकाक गर्दी करून 1200 रुपये तिकेट. 65 विनोदाक व्हडले आसूं. ना ते एक ताचें दुसरें कारण म्हाका अशें दिसता की आमची अजून जी वसाहतवादी जी मानसिकता आसा पळय ते कलेच्या बाबतींत सुद्धा तशीच उरल्या, म्हणून भायले येता ते सदांच पुण्य अशें दिसता आमकां. आणि लागींची सांस्कृतीक अधिष्ठान दाखोवपी भाशा मराठी म्हणून आमी तशे जपय मारून वतात त्या तिकेटी काडून. बरोबर. कोंकणी नाटक सुद्धा नारायण म्हणटा तसो दर्जेच्या नदरेंतल्यान निकतेच वयर सरता, कारण ह्या 25-50 वर्सांक पुंडलीक नायक स्कूल ऑफ ड्रामा आमचे कडेन तयार जालो, तो आमी विसरूंक शकना. हे मान्यच करचें पडटलें. आनी भारतीय नाटककार म्हणून आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारा पर्यंत ते नाटक पावले, पूण मुद्दो आसा तो आमी वेवसायीक जायना. आमचो लेखकूय वेवसायीक ना आणि आमचो प्रेक्षकूय वेवसायीक ना आणि कलाकारूय ना. तो फक्त एकच स्पर्धेचेर पातयेवन रावता, तो कला अकादमीची स्पर्धा आहे. पूण अशी कांय नाटकां राजदीप नायकान केली. हय ताणें केली, ताणें प्रयोग म्हणून केले, पूण ते प्रयोग वेवसायाच्या नदरेंतल्यान 4 थिएटरांनी लागतले आनी ते हावसफूल जातले अशी आमचे कडेन परत लोकसंख्येचो आनी आमचे अभिरुचीचो आनी आमकां कितें जाय आनी राजदीप कितें किंवा खंयचो एक वेवसायीक कितें दिता हें पळोवंक जाय न्ही. जंय महाराष्ट्रांत जर 5-5 हजाराचे प्रयोग चलता, कारण तेजो व्यास पळयात. बरोबर. आमचे कडेन तशें जायना. आमी एक शो पळयल्या परत दुसरे हांवें पळयलां मरे तें नाटक, आनी कितें पळयतलो काय म्हणून. ना पूण गोंयान भितर जर पळोवपाक गेलो न्ही, हांव जाणा एका तेंपार काणकोणच्यान लोक न्ही मराठी नाटक जर आयलें बस घेवन रातचे मडगांव येताले परत वताले, केदो व्हडलो खर्च करताले ते पळय. सो अशे तरेन जर नाटक जर जाय जाल्यार राजदीपाचें नाटक गोंयान भितर आमी तो प्रयोग केलो. आमी 70तल्यान केला कोंकणी नाट्य स्पर्धेक पयल्या 4-5 वर्सांक आमी बसी हाडून लोकांक प्रेक्षकांक नाटक दाखयले आणि हे स्पर्धेचे नाटक अशें आसता म्हणून दाखयले. तातूंतल्यान आज 70 10-15 ग्रुप तयार जाल्या जे निम्न व्यावसायिक नाटक करता. पूण तरी आसतना जी अपेक्षा आमकां आसा, प्रमोद महाडेश्वर बी हे नांवां तांणी ते मॉब 70 तुमी नाटकाची एक चळवळ तयार केली. एड करता म्हाका खंयचे तरी नाटक म्हाका याद आसा 5000 लोक आयिल्ले. दुसरीच चर्ची आसता पळय चर्चा अकादमीची कोणाची ती पयलीं 70 म्हणजे कॅन यू इमॅजिन. आज लोकांक हो म्हणटा नारायण बाब तसो आज लोकांक ते मोबायल आयला आणि तुझे नाटक पळोवपाक 5000 लोक आयिल्ले. सामके सुद्धा नाट्य स्पर्धा साखळेन तांणी आयोजीत केली, हाऊसफुल म्हणून बोर्ड लावचो पडलो कोंकणी नाट्य स्पर्धेचे नाटक स्पर्धे तिकेटी मेळोंक ना. आणि मागीर ही जी पळय तुमची कितें कला आसा किंवा तुमचे प्रसाराचो एक जे पळय कितें कॅम्पेनीचो एक भाग आसा तो वेवसायीक कोंकणी नाटक चलपा खातीर कित्याक उपयोग ना? कारण आमी परत आमी आमकां तितल्यो संकुचित मर्यादा घालून आमी आमचो विस्तारूच करूंक सोदिना. आमी आमचें वाचन ना, चिंतन ना, मनन ना, नवे आपले प्रयोग करपाचे आमकां धाडस जायना. आनी एक स्पर्धा कला अकादमीची तेजेर पातयेवन रावता. आनी दुसरें तो म्हणटा तो भंय कसलो वाङ्मय चौर्याचो भंय आसा. तो तर मोठो एक हें कशें हें जाला रोटो कसो कितें म्हणजे लेखकूच स्वता जेन्ना दुसऱ्याची नाट्यकृती चोरून आपले म्हणून खोपोवपाक लागलो, ही घातक आसा. कारण संपूर्ण हे कोंकणी चळवळ आपले नाट्य चळवळीत लेखक तितलोच म्हत्वाचो घटक आसता. तो जर अप्रामाणीक उरलो जाल्यार आमी कितें दाखयतले? आमचे अप्रामाणीकपणा दाखयतले. तरी तुमच्या पेपरान एक्सपोज करून बरें जालें. म्हाका म्हणजे सांगिनशें दिसता केन्ना केन्ना म्हणजे आमी जे म्हटलें की महाराष्ट्रांतली नाटकां हांगा येतात आनी ताका भरपूर लोक आसता 1000-1200 रुपयाची तिकीट काडून, आनी गोंयचें नाटक तशें हें जायना म्हणून. पण आमी आतां जे उलयताले पॅरलल थिएटर बद्दल, म्हाका गोंयचें एक वेगळेपण दिसता की महाराष्ट्रांतले जे मोठे नाटककार म्हणून नांवां जी मानल्या, विजय तेंडुलकर, सतीश हाळेकर, एलकुंचवार, हेंची नाटकां महाराष्ट्राच्या गांवागांवांत जायना. बरोबर. तेंचो ऑडियन्स एक खूप लहान मध्यम वर्ग जो आहा तितलोच आसा. बरोबर. आणि जे मराठी व्यावसायिक नाटक म्हणून सुद्धा आसा त्याचो मुख्य ऑडियन्स जो आहा तो मध्यम वर्ग आसा. महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य जनतेक त्या नाटका बद्दल कसली आपुलकी ना. सारखे. म्हणून अण्णाभाऊ साठेंचे बी जेन्ना लाल बावटा कला पथक चलताले ती नाटकां महाराष्ट्रात मराठीन सुद्धा पब्लिश्ड रुपान वाचपाक मेळना. अजून भुरग्यांक खबरूच नासता थिएटरच्या सुद्धा. बरोबर. त्या त्यांच्या नाटकांक 5-5 हजार ऑडियन्स आसतालो.
म्हणजे विजय तेंडुलकर, एलकुंचवार, आळेकर यांची जी मध्यमवर्गीय रंगभूमी आहात त्याच्यापेक्षा महाराष्ट्रात बाहेर वेगळी रंगभूमी तयार झाली. गोयातले एक वेगळेपण म्हणजे जी स्पर्धेक नाटकां जाल्या ती बरीचशी गावांनूय जाल्या. पहिली पुंडलीक नायकांची नाटकां हांवें थोडी नांवां पळयली. त्या नाटकांच्या गावागावान प्रयोग झाल्या, 30-30, 40-40 प्रयोग झाल्या. तर महाराष्ट्रातली आम्ही जी अखिल भारतीय स्तराचेर जी क्लासिक्स म्हणून हे जाल्ली हा नाटकां हे शांतता कोर्ट चालू आहे त्याचे प्रयोग कितले जाल्ले, जवळजवळ 40 प्रयोग जाल्ले अख्ख्या महाराष्ट्रात मिळून. पुंडलीक नायकांच्या नाटकांचे 40 प्रयोग जाल्ले आहात. गोवा आणि मातसो आजूबाजूचो प्रदेश धरलो जाल्या. तर त्या दृश्टीन म्हाका दिसता गोंयच्या स्पर्धेचे नाटक हे तशें चड व्यापक आसा, ते गावांनूय जावंक शकता. महाराष्ट्रात तशें जावंक ना. महाराष्ट्रात जी मध्यमवर्गीय रंगभूमी आहा ती मध्यमवर्गीय रंगभूमीच उरल्या आणि म्हणून तिचेर मोठ्या प्रमाणात टिका जाल्ली आसा. तर म्हाका दिसता एक वेगळेपण गोंयच्या रंगभूमीचो मोठो पॉझिटिव्ह आसा. व्हेरी गुड. तू बरे पॉझिटिव्ह 2-3 पॉइंट पण मराठी संगीत रंगभूमीचेरूय आरोप जाले. GB शॉ सारख्या मनशान ते स्टुपीड म्हटला नाटक. तर हे आम्ही लक्षात घेऊंक जाय मातशें. केन्ना केन्ना आम्ही कंपेअर करता ते अशा चुकीच्या गजाली कडे कंपेअर करून आपली स्टेटस ठरयता जे कंपॅरिझनान पयली घेतलेली गजालूच चुकीची आसतली. ओके बरें. म्हाका नारायण खराडे म्हाका तुजे कडेन एक जाणून घेवपाक जाय. इतली वर्सां स्पर्धा चलता, ह्या स्पर्धेचो परिणाम गोंयान भितर प्रायोगीक नाटक तयार जावपा कडेन जालो? नक्कीच जालो अशें दिसता म्हाका. म्हणजे नाटकाचे प्रयोग करपाची जी एक वेगळी पद्धत तयार झाली. त्या बरोबर स्कूल ऑफ ड्रामा तयार झाले. स्कूल ऑफ ड्रामा बद्दल माझो आक्षेप हो आसा की तेचेर NSDचो इतलो प्रभाव आसलो की गोंयच्या रंगभूमीचे एक रिप्रेझेंटेशन करपाचे काम मातशें दुर्लक्षीत जाले. बरोबर. खूप फावटी जी ऑल इंडिया लेवलचेर मोठी नाटकां पयलींच थल्लेली आहा त्याचे परत परत ते प्रयोग करताले. पण हांगा जे वेगळे प्रयोग जाता किंवा कोण नवीन प्रयोग करता तेका एक गायड म्हणून स्कूल ऑफ ड्रामा काम करूंक जमले ना किंवा त्या रेपर्टरीकूय काम करूंक जमले ना. ते चडशे जी भारंगमाक नाटकां जाता किंवा पयलींच थोर नाटकां मानल्या ती परत परत रेप्लिकेट करपाचें काम त्यांनी मोठ्या प्रमाणात केले. ती एक मोठी चूक जाल्या. ओके. म्हाका सांग मागीर हे पळय स्कूल ऑफ ड्रामा जे पळय हा गोंयांत ताचो परिणाम म्हणून स्पर्धेचो दर्जो वाडलो अशें जाला? तांत्रिक दर्जा नक्कीच वाढलो. कारण खूपशे तांत्रिक फॅसिलिटीज पयलीं नासल्यो लोकांकडे. गावांत जे नाटकां करताले फक्त स्कूल ऑफ ड्रामा खातीर वाडोवंक ना तो. गोंयान इंजिनियरिंग कॉलेज, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आणि गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक हातूंतल्यान जे सौंदर्य शास्त्र शिकिल्ले जे लोक आसले तांच्यांनी, आनी ते चडशे बिगर कोंकणी लोक आशिल्ले कांय लोकां, तांच्यांनी कोंकणी नाटक गिरेस्त केले. तांच्यांनी गोंयची मराठी रंगभूमी गिरेस्त केली. फक्त स्कूल ऑफ ड्रामा स्कूल ऑफ ड्रामाचो तूं एक तरुण भुरगो अभ्यासक म्हणून तुका विचारता. स्कूल ऑफ ड्रामा आतां जवळ म्हाका दिसता 8 ते 10 वर्सां गोंयांत चलता. ना 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 हांव स्कूल ऑफ ड्रामा पयलींचे उलयता. कॉलेज ऑफ थिएटर, जे कितें आसता हांव तेच म्हणटा. गोंयची जे नाट्यशाळा म्हणया, गोंयची नाट्यशाळा 8 ते 10 वर्सां चलता. ना ना त्याच्या पयलीं 30 वर्सां चल्ल्या स्कूल ऑफ ड्रामा कला अकादमीचे. 3 वर्साचो कोर्स जो चलता. कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट म्हणटा तुमी ते. तुम्ही म्हणता ते कॉलेज ऑफ थिएटर. हांव म्हणटा ते पयलीं जे 80च्या दशकाच्या अखेरीक स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू जाले त्यांनी काय नवीन नाटकांची ओळख झाली लोकांक. काय नवीन तांत्रिक गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. त्या निमतान भायल्या वेगवेगळ्या महोत्सवांकडे संपर्क आयल्या उपरांत आपल्या नाटकाकडे एक वेगळ्या दृष्टीन पळोवपाची एक संधी मेळ्ळी. आणि त्या बरोबर आमचे कडेन कितें वेगळें आसा, आपले नाटक कशें वेगळें आसा हेय पळोवपाक एक लोकांक संधी मेळ्ळी. पण म्हाका एक दिसता कितें जे आमी म्हणटा की ते शिराकल्या भशेन जाला तेचें एक कारण जशें आयडेंटिटी पॉलिटिक्स फाटल्या दिसांनी स्ट्रॉंग जाला तशें थिएटरान सुद्धा आपली आयडेंटिटी असर्ट करपा पुरते थिएटर काम करूंक लागला त्याच्या रूपच्या लेवलचेर. म्हणजे फोक बेस्ड नाटकां जाता. बरोबर. पूण तो फक्त फोक म्हणजे समजा आमी आतां जे चर्चा करूंक बसल्या, आमी जर विचार केलो की आमकां आमची संस्कृती दाखोवपाची आहा, तुमी धोतर घालून बसतले, हांवूय धरुया काश्टी लावन बसतलो आनी ते चड जेन्युइन गोवन दिसतले, तशें जावचें ना न्हय. बरोबर. तर तशेंच खूब फावटी फोक बीन जे गोवन फोक वापरताना तो एक फक्त गोंयचो एक म्युझियमान दवरपाचे लायकीचे नाटक तयार जाता. वेगवेगळे फोक हाडले ते म्युझियमांतली गजाल पळयतात तशें आमी नाटक पळोवंक लागले कांय बाबतीन. पूण त्या भायर त्या फोकचो जर बऱ्या तरेन वापर केलो म्हणजे फोक फक्त रिप्रोड्यूस करून जावचो ना, तो परत एक्सप्लोर करचो पडटलो. तेजी सामाजीक जी मुळां आसा ती खंय आसा आनी आजच्या संदर्भात ते आमी कशें नव्यान रिइंटरप्रेट करतले हे लक्षात घेवन जेन्ना काम जाला तेन्ना शबय शबय बहुजन समाजा सारखे नाटक तयार जाल्ले आसा. तर ती एक म्हाका गजाल दिसता की फाटल्या कांय वर्षांत फोक हो फक्त एक आपली एक आयडेंटिटी वेगळी दाखोवपा खातीर आणि गोवन नाटक म्हणजे गोवन फोक असो जावपाचो मातसो एक म्हाका धोको दिसता. तो बाकी कडेन जाल्लो आसा. म्हणजे नॉर्थ इस्टचे नाटक खूप प्रभावी नाटक म्हणून ते फुडें आयले.
आता थंय सुद्धा अशें दिसता की ते एक फोक परत परत रिपीट जावंक लागलो तर ते ऑल इंडिया लेवलचेर जाता आमी तेची जर जाणीव दवरली जाल्यार त्या ट्रेपांसून आमी सुटपाक शकतात नाही पण आमचे गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्या कारणान तुम्ही म्हणटा ते गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्टाची जी लागणूक आशिल्ली ती आता इतली 5-6 वर्सां जाली सुरू जाला पूण जे प्रॉडक्ट दिवंक जाय आशिल्लो तो प्रॉडक्ट येना गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर हांवूय बी एग्री जाता म्हाका ते सांग प्रॉडक्ट एक सांग आतां नाट्य स्पर्धा जाली किंवा ताचे पयलीं एक वर्कशॉप जावपा जाय आशिल्लें लेखकाक एकठांय हाडपा जाय आशिल्लें नाट्य स्पर्धेचें इव्हॅल्युएशन जावपा जाय आशिल्लें आनी तातूंत भितर ही पळय नाट्यशाळा तांचें कंट्रिब्युशन जावपा जाय काय तांचो कनेक्टूच ना ते गजाली कडेन ते कनेक्ट तांकां पडिल्लेंच ना जाल्यार तांच्या विचारात सेटअपाक तांचे प्रभारी जे कोण आसा पासून ते बाकीचे फॅकल्टी ते खंय इन्वॉल्व जाल्ले आसा का दिसतात खंय आणि हांव एक मुद्दम सांगूंक सोदता एक हे म्हणून ते जे टिचींग जाता फॉर्मल टिचींग भितर नकळत एक एलिटिस्ट एप्रोच येवंक लागता म्हणजे तेचो सगळ्यान व्हडलें स्वप्न कितें आसता की नाटक हांव भारंगमाक करतलो ते भारंगमाक पळोवपाक कोण आसता तर थंयचे दिल्लीचे IAS ऑफिसर आनी अशे मोठे एलिट लोक जे आहा ते थंय येतले कारण ते आसाच एका एलिट एरियान बरोबर स्कूल ऑफ ड्रामांसून किंवा कॉलेज ऑफ ड्रामांसून भायर येयल्ल्या मनशाक अशें दिसना की म्हाजें नाटक हांव अशें तयार करतलो जे गोंयच्या गांवागांवांत जातले तेचे प्रयोग जातले तेचे हेच कितें आहा स्वप्न की भारंगम एक वेस्ट झोन कल्चरल सेंटरचो एक फेस्टिवल आसता आतां तो एक कोलंबोचो येयला म्हणजे कोलंबो हातूंत मागीर इंटरनॅशनलचो एक शिक्को बसता नाजाल्यार मागीर काठमांडू तशें आमी जर फाल्यां एक नाटक बसयलें आनी व्हरून भुटानाक केलें जाल्यार हांव काय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो कलाकार जावचो ना न्हय पूण अशे जे फक्त एलिट सेंटर्स आसा आनी जी चडशी सेरेंडिपिटी एक हांगा जाला ते म्हाका ते सेरेंडिपिटी हो सगळ्यान व्हडलो थ्रेट दिसता थिएटराक कारण कितें पूर्ण खाजगी भांडवलाच्या हेचेर चल्लेलो फेस्टिवल आसता तो जर तुम्ही सेरेंडिपिटीच्या दिसांनी थंय गेले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांतल्या गांवांतलो आयिल्लो खंयचोय मनीस थंय मातसो भितर सरपाक भियातलो वातावरणूच अशें आसता की कळटा एक वेगळेंच वातावरण आसा तर हे खाजगी भांडवल तो जो पळय सेरेंडिपिटीचो पळय प्रयोग जाला हय विशेषतः हांवें थंय एक 3-4 नाटकां पळयल्यात जी म्हाका आंतरराष्ट्रीय दर्जाची दिसली आसतली तेच्या बद्दल हांव ते उलयना पळोवपाक देशांतले टॉप टॅलंट आयिल्ले हय सो हो जो पळय प्रयोग जालो हो प्रयोग बरोबर ना असं म्हणटा तूं ना ती पळोवपाक मेळटा हेच्या बद्दल म्हाजो आक्षेप ना ती बरी गजाल आसा हय पूण थंय परफॉर्म करप हो जेन्ना सगळ्यान व्हडलें स्वप्न जाता That's तेन्ना true. नाटक लोकांपासून तुट्टा सामान्य मनशाचें मागीर कितें कारण सेरेंडिपिटी सारखे फेस्टिवल हे एका खंय तरी एका सेंटरार जातले थंय खंयचे लोक येतले तर त्या दृश्टीन एक एलिट थिएटर तयार जावपाचे प्रोजेक्ट जावंक तो शकता भंय आसा तो भंय आसाच आणि गोंयांत भितर नाट्यशाळेक लागून तसो भंय निर्माण जाला हय म्हाका दिसता थंयसून आयिल्ल्या भुरग्याक आतां जाला कशें गोंयांत नाटकां खंय करतात लोक नाट्य स्पर्धा प्रयोग सांज कोंकणी अकादमीचे कोंकणी अकादमीचे महोत्सव पूण त्या भायर आपले नाटक घेवन हांव लोकांकडे वयतलो हो जर आत्मविश्वास तुमच्या शिक्षणांतल्यान येयना जाल्यार ते शिक्षण अर्धवट आसा अशें म्हणचें मागीर पडलें मुकेश एलिटिस्ट म्हणून ताणें जो आरोप केला तुमकां लेखकाकय लागता कारण गोंयांत भितर तुमी जर समजा कोंकणी नाट्य चळवळीन जर आज जर खानो मारपी जर एक 50-60 लेखक आसात ह्या 60 लेखकांचे नाटका कडेन लागणूक काय ना आसा आनी फक्त कितें तुम्ही एलिटिस्ट जाले तुमकां बरयतले केन्ना जेन्ना कोण तरी 2 मॅगझिनां छापतली आनी खंय तरी एक दिवाळ्यांकन आपूण बरयतलो किंवा 5 वर्सांनी एक असाइनमेंट बेस्ड रायटिंग कथा सुद्दां म्हणजे तुजे सारक्या मनशान आज नाट्य चळवळींनी योगदान दिवपा खातीर नाटकां बरयलीं सामकें प्रयोग केले सो अशे तरेचे आमचे जे पळय क्रियाशील असे 50 लेखक जर आसात तांकां लागीं घेवन तांकां अशे तरेचे प्रयोग कित्याक जालो ना नवे लेखक नाट्य चळवळींत कित्याक तयार केले नात तो म्हाकाय हो खूब प्रश्न पडटा आनी ते कशें की अशें कितें हें जालां ऑब्सेशन आतां आमी उलयताले पळय खंयचे विदेशी घेवप नाल्यार ते अणकारीत करप कळना कळना लोकांच्या तकलेर मारप तें एक जालां आतां सादी राजू पळय आमी उलयताले सेरेंडिपिटी आनी गोवा लीड फेस्टिवल म्हूण जाता गोंय साहित्य महोत्सव आज मेरेन तुम्ही सांगचे ताजें हें बजेट हो खर्च केला थंय आतां नारायण बाब म्हणटा फोण जर फोणेचो सादो तो लेखक तो सादो आसतो ताका पळयल्यारूच थंय वातावरण अशें जातलें की नाका रे बाबा वतलो तो हांव खरें सांगता म्हजे तरी म्हाका अकड म्हणजे ते काय हे लोक स्वताक एलिट काय कोण समजतात ते एक दीस ते नाटक ह्या विशयाचेर चर्चा केल्या नाटक हो केदो साहित्य प्रकार सादोय न्ही तो आतां तुमकां म्हाजें वैयक्तीक मत सांगता म्हाका एक मोठे विचारवंत लेखक दत्ता नायक सांगता की नाटक वाचपाक आपले वाज येता म्हणून
नाटक हो फक्त पळोवपाचोच प्रकार म्हणटा. म्हणून हांवेन आतां जी 12-14 नाटकां प्रकाशीत केल्यात ताका जर एखादो येदो व्हडलो सिद्धहस्त लेखक सांगता की आपल्याक वाचपाक वाच येता जाल्यार आपण कितें करप ते नाटकां संहितेचे. बरोबर. ही जी निराशेची परिस्थिती पूण पुंडलीक नायकाची नाटकां वाचताना आमकां मजा येताली हा मजा येतालीच. सामकें. पूण आनी ताणें तशें लेखकांक स्फूर्ती दिली. आमी ताच्या नंतर घडिल्ले लोक न्ही. सारकें सारकें. सर म्हाका एक सांग प्रकाश बाब, 25 वर्सां पयलींची कोंकणी रंगभूमी आनी स्पर्धा समकालीन आयचें नाटक लक्षात येयलें. 25 वर्सां आशिल्लें नाटक ताजे नंतर स्पर्धा आनी आयचें नाटक हाजें कितें ताळमेळ आसा? नाटक बदल्लां, नाटक फुडें वता? म्हाजे खंयचो लेखक हो सदां अस्वस्थ आसता आनी अपूर्णच आसता. हे जर लेखक म्हणून म्हाका दिसता की तितलो जो आमकां जी उंची गाठोवंक जाय ती आमी अजून गाठोवंक ना. इवन पुंडलीक नायकाच्या नाटकांनी एक तेणी एस्टाब्लीश केलें 90 पर्यंत, पूण रिपिटेशन ऑफ थॉट्स, रिपिटेशन ऑफ वर्ड्स, डायलॉग्स आनी आयडियाज म्हज्याय नाटकान, कारण रिपिटेशन हो जिवनाचो भाग. शेक्सपियराच्या नाटकांनी तसो, पूण अफलातून कितें तरी आमी कोंकणी नाटकाक एक सिद्धांतीक दिलें. हो काळ अजून येवपाचो आसा. फक्त तंत्राचे नदरेंतल्यान तंत्रां जशी बदलत गेल्या त्या तंत्रा खातीर नाटक बरें दिसपाक लागलां, पूण नाटकाचो मंत्र तितलो ना, तितलें जावं ना. आमचे कंटेंट अजून डेप्थ ह्या नजरेन नाटक लेखक तुजे कांय हातान ना, पूण लेखन आनी सादरीकरण गोंयान भितर कोंकणी नाटकाक डेप्थ आसा? आमी जेन्ना कोंकणी नाटक म्हणटा न्हय तेन्ना म्हाका पयलीं दिसता की सगळे कोंकणी नाटक एकूच सारकें आसा हे पयलीं आमी अशें ना हे लक्षांत घेवंक जाय. म्हाका स्वताक 2 हे दिसता भितर, परंपरा ताका म्हणूंक शकतात. एक म्हणजे 2 नाटकांच्या एग्जाम्पला वयल्यान कळटलें. एक पुंडलीक नायकांचें नाटक पिपळ पेटला, थंय म्हाजन आसात आनी ते त्या वसंतोत्सवाक वयतात. आनी दुसरी कडेन दत्ताराम कामत बांबोळकरांचें रथोत्सव नाटक, थंय म्हाजन आसात आनी थंय सुद्धा मंदिराच्या उत्सवा बद्दलचें नाटक तयार जाता, ते रथोत्सव. 2 नाटकां ह्या बाबतीन साम्य आसले तरी पूर्ण 2 टोकाची नाटकां आसा. एक कितें सांगता की ती जी सिस्टम आसा मंदिराची आनी म्हाजनांची, तेचो कोलॅप्स दाखयता एक नाटक. तें कशें सोंपलां, ती वेवस्था कशी पोकळ आसा, म्हणजे एक मॉरल डिजनरेशन, कल्चरल डिजनरेशन त्या सिस्टमानसून येता तें एक नाटक दाखयता. आनी दुसरें नाटक त्या सिस्टमीक ग्लोरिफाय करता. दुसरें नाटक जें आसा तें युनियन्स, एक नवीन तयार जाल्ली इन्स्टिट्यूशन न्हय, म्हणजे एक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जाल्या शिवाय लेबर युनियन तयार जायना. हो एक नवीन इन्स्टिट्यूशन आमच्या समाजातली. तर लेबर युनियन किंवा जुने परंपरा नाकारप ह्या गजालींक तुच्छतेन पळयला आनी तांकां डिग्रेड केला ह्या दुसऱ्या नाटकान. तर म्हाका दिसता हो एक सांस्कृतीक संघर्श खंयच्याय समाजान तो आसताच. बरी गजाल की आमच्या गोंयच्या रंगभुमीचेर तो आसा, दिसता ठळकपणान की 2 परंपरा एकमेका कडेन झगाडटात म्हणजे कितें व्यक्तिगत संघर्श न्हय, तो 2 परंपरांतलो संघर्ष. तर म्हाका एक दिसता की ही जी जुन्या गजालींक क्वेश्चन करपाची, तेंचेर प्रश्न उपस्थित करपाची टेंडन्सी 90च्या पयलीं जितली स्ट्रॉंग आसली ती 90च्या उपरांत मातशी डायल्यूट जायत गेली. आनी फाटल्या 30 वर्सान जशें पॉलिटिकल लेवलचेर रायटिस्ट थॉट चड डॉमिनंट जाला तसो तो नाटकानूय चड डॉमिनंट जावंक लागलो. आनी म्हणून तें नाटक आतां चड डीप वचना, तें खूब उथळ दिसता, जशें आजचें राजकारण उथळ दिसता. राजकारण सगळ्यांक म्हणिना. म्हाजो आक्षेप मातसो असो त्या बाबतीन की म्हाजो वैयक्तीक अनुभव, हांवें जेन्ना म्हज्या नाटकांनी विशय कांय हाताळ्ळे तातूंत दलित संवेदना हाताळ्ळी आनी हे सगळे तुमी म्हणटा पर्यावरणाचे विशय हाताळ्ळे. म्हाका वैयक्तीक अनुभव आसले की म्हजें नाटक बंद करपाचें हे जाल्लें. तेच म्हणटा, म्हणजे तो नाटक प्रयोग जावचो न्हू म्हणून मॅजिस्ट्रेशन हे केल्ली, ऑर्डर काडली. श्रीविचित्राची जात्रा बंद करा म्हणून कोणी सांगूंक ना. आमचे देव ते भायर उडयता, तो देव भिरकावन मारल्या शिवाय आमकां फुडें वचपाक जमचें ना म्हणून सांगपी प्रोटॅगॉनिस्ट 90च्या पयलीं तयार जाल्लो. त्याच्या उपरांत आमी आतां देव माथ्यार घेवन नाचपाक लागल्या न्हय. तर ही जी पॉलिटिकल शिफ्ट जाला तसो नाटकान जाला, जशें हे म्हणटा. आमचे कडेन पॉलिटिकल नाटकच ना मरे. ना, बरी पॉवरफुल पॉलिटिकल इतिहासात्मक जाला. हांवें आतां ओपिनियन पोलाचेर नाटक केलां, फक्त डॉक्युमेंट बेस अशें. पॉलिटिकल नाटक न्हय, राजकीय नाटक. पुंडलिकाल्या नाटकान सुरवातेचे कांय एकांकिकांनी तो आयला विषय मातसो आयला, पूण असो पूर्ण नाटक 2 वरांचें नाटक सुरींग आसा न्हय. एक म्हणजे खंयचें नाटक पॉलिटिकलूच आसता आनी जे सांगता की हांव अजिबात पॉलिटिकल ना ते चड पॉलिटिकलच विचार मांडटा. तर ते सुरींग जर पळयले
हांवें एकदां पुंडलीक सराक विचारलेलें का म्हाका अंदाज म्हणजे दिसले, हांवें तांकां विचारलें कितें की तुमी ही जी नाटकां बरयल्या तेन्ना पयलीं 67 एक नक्सलबाडीक मोठो उठाव जालो आणि त्याचो प्रभाव भारतभरातल्या साहित्याचेर पडलो, तुमचेर काय त्याचो प्रभाव पडलो काय म्हणून. त्यांनी इमिजिएट त्यांचे आन्सर असले की हय म्हाका कसेल त्याची जमीन हे तत्व पटले आणि म्हाका दिसता की सुरीन जे नाटक आसा थंय जे ते पथनाट्य करपाक येतात एक प्रकारे सशस्त्र विद्रोहाचो मेसेज घेऊन येतात ते आणि थंय प्रत्यक्ष विद्रोह घडवून हाडटात. आज असो अँटी एस्टॅब्लिशमेंट इतलो स्ट्रॉंग थॉट नाटकान येवप कमी जाला, रायटरूय मातशे भिवन बरयतात आणि दुसरे म्हणजे जाला कितें पॉलिटिकल आमचो कोंकणी लेखक सरकारीकरण जाला रे. कोंकणी लेखकाचे म्हाका पुरस्कार जाय, म्हाका सरकारा कडेन बरे संबंध जाय, म्हाका कोंकणी अकादमीन येवपाक जाय. इंडिव्हिज्युअली काय लोक आसा व्हेरी फ्रँकली सगळेच लोकांनी कोण म्हणजे ताजे लक्ष कोण उरला रे भायर. हांव ना तसले माझे जगपाचे आणि स्वाभिमानाचे काय विषय आसा लेखक म्हणून हांव काय जाण जर ताका जर दिसता की पुरस्कार घेतकरूच आपल्या वतना विमान येतले मागीर वयर म्हणून इट्स व्हेरी बॅड. पुरस्कार मेळोवपा खातीरच नाटकां ट्रान्सलेट करप आणि ताजो डॉमिनन्स ट्रान्सलेटेड नाटकां चड आसप हे कारण कला अकादमीन आपली सुरू केली न्ही प्रायज दिवपा खातीर वाडले तेन्ना चड वाडले. एक म्हाका हे दिसता की पुरस्कारांचे जे हे आसा न्हय आमी लेखकांकूच हे दोश दिवपाची गरज ना. आमचे पंतप्रधान सुद्धा सध्या पुरस्कार घेवतूच भोंवतात न्हय. ती जी खंयचोय विचार गार्डियनाचेर लेख वाचलो पॉलिटिकल डॉमिनंट पोझिशनार जो क्लास असता त्याचे विचार बाकीचे फॉलो करपाक लागतात. त्यामुळे पंतप्रधान जेन्ना पुरस्कार घेत एकठांय करीत भोंवता तेन्ना मागीर लेखक सुद्धा पुरस्कार एकठांय करीत भोंवले दोश दिवपाक म्हाका सांग. म्हाका तुका एक प्रश्न विचारपाक नाटक पळय जेन्ना घडटा एक लक्षात धर ही हो एक न्ही लेखन हें वेगळो, तो वैयक्तीक लेखन, तो आपले बरयता छापून हाडटा जालें. नाटक जेन्ना पळय घडटा एक कोण तरी नाटक बरयता तो दिग्दर्शकाक मेळटा, दिग्दर्शक कलाकार वेचून काडटा, ही एक सांघीक अशी प्रतिक्रिया. सो हें सगळें घडटा आसतना एक ती चळवळीचो भागय आसता. ताणें टायमार येवप, ताणें सारकें हें करप, एक्सरसायज करतात, एक नाटकाची कलाकृती उबी जाता. सो तुमी कलाकार, दिग्दर्शक, लेखक हांचे कडेन चर्चा करतात, बसतात, अशें एक प्रोसेस मदीं जातालो. वर्कशॉप टायप नाटक तयार जातालें. हय तशें हांवूच ना बाकीचे लोक गोंयांत करतात तशें ना अशें ना. म्हाका एक म्हणजे दिसता कितें तुमी जशें म्हटलें अनुवादाचें तेजेर म्हाका एक फाटल्या दिसांनी जालें अशें की ते कुजबुजानूच छापून आयिल्ले की भायरसून ब्रेख्त, काम्यू अशी हेंची नाटकां जाता जी कोणाक काय कळना. आनी हे म्हाका त्या कौस्तुभ नायकान मागीर सांगलें गोंयच्या एका कोंकणीच्या प्राध्यापकान ताका फोन करून म्हटलें कितें शेक्सपियर ब्रेख्त दारियो फो आमकां कित्याक जाय काय म्हणून. तर म्हाका एक याद जालें मागीर की 2017च्या 31 डिसेंबराक जी भिमा कोरेगांवान मोठो जो हे जालो एक परिशद जाली आनी मागीर ती केस जाली, 16 जाण भितर उडयले. थंय ब्रेख्ताच्यो 4 ओळी म्हटलेल्यो सुधीर ढवळेंनी कि गर जुल्म है तो बगावत होनी चाहिए शहर में, वरना अच्छा हो सुबह होने तक ये शहर जलकर राख हो जाए. या 4 ओळीं खातीर तांकां 6.5 वर्सां जेलीन उडयले रायटिंगाचो आरोप घालून. म्हणजे गव्हर्नमेंटाक ब्रेख्त नाका. म्हाका अशें दिसलें की ह्या गव्हर्नमेंटाकूय ब्रेख्त नाका, हिटलराकूय तेन्ना ब्रेख्त नाका आसलो आनी गोंयच्या थिएटरांतल्याय कांय लोकांक जर आमकां ब्रेख्त नाका अशें दिसता जाल्यार मातशी डेंजरस गजाल आसा ती. म्हणजे आमकां ब्रेख्त कित्याक नाका म्हणपाचो, म्हणजे तो पॉलिटिकल आयडिया तेची आमकां नाका दिसता अशें जाला. कारण अनुवाद हेय बरोबर की फक्त कितें तरी विदेशांतले आसा म्हणून ते उखलाप आनी ते बरें म्हणप हे त्यांनी म्हटलें तशें भाशीक वसाहतवादाचो हे जाता तो. म्हणजे फक्त की एक युरोपचें नाटक आसा म्हणून आमी ते घेतात. तशें पळोवंक गेल्यार आमचें थिएटरचें शिक्षण जर तुमी पळयलें लॅटीन अमेरिकन नाटकां खंय कोणाक खबर आहात. लॅटीन अमेरिकन मोठ्या प्रमाणात थिएटर चलता, एकदम बरे बरे रायटर तयार जाल्ले आहा. लिटरेचरान जाल्यार म्हाका दिसता दुसऱ्या महायुद्धा उपरांत युरोपा पेक्षा लॅटीन अमेरिका फुडें आसा. पण आमी तेंची थिएटरांतली नाटकां आमचे पर्यंत स्कूल ऑफ ड्रामान तरी खंय पावता. आमी त्या बाबतींत युरोपाक फक्त फॉलो करता. तशें फॉलो करपाच्या दृश्टीन अनुवाद जावप ही धोकादायक गजाल आसा. मागीर ते युरोपांतले जावं कितें किंवा भारतीय भाशांतले खंयचे नाटकाचे जावं. पूण त्या भायर जर आमकां भायले कांयच नाका असो जर एप्रोच दवरलो जाल्यार तो डेंजरस आसा एकदम. कारण आमी मोबायल खंयच्या तरी कंपनीचे वापरतले, आमचे रियल लायफान आमची भायल्या जगा कडेन आमचो संबंद चडान चड वाडत चल्ला. तर आमचे वेगळेपण आमी पळोवंकूच जाय. पूण त्या बरोबर ग्लोबल लेवलचेर कांय कॉमन गजाली आसात ज्यांनी आमी आतां बांदलेत. हे भान जर येवंक ना जाल्यार ते गोवन नाटक म्युझियमान दवरपाचें जावंक शकता की लोक जशे एक वेगळे जनावर पळोवंक येतात न्हय तशें आमी आतां गोवन नाटक पळोवपाक या अशें जातलें.
मनशान नाटक पळोवपाक वयताना एक गोवन नाटक पळोवपाक किंवा मराठी नाटक पळोवपाक वचप नासता न्हय, एक वैचारीक मोठी देवाण घेवाण जातली ह्या अपेक्षेन आनी एंटरटेनमेंट आहा भितर. आता त्या परत जाला कितें, एंटरटेनमेंटाची एक मोठी जबाबदारी आसता नाटका कडेन. आनी थिएटर केन्ना सुरू जाता म्हणटा आमी की मनीस आपले व्यक्तिमत्व बदलता, तो दुसरो कोण तरी जाता. तर हे महत्वाचे एक काम आणि फंक्शन थिएटराचे, ते काम आता राजकारण्यांनी घेतलं आपल्याकडे. कालूच आम्ही जे वारकरी ह्याचे हे पळयले, मुख्यमंत्री चिपळे बिपळे वाजयताले, तर आणि ते आम्ही म्हणटा नाटकाक ऑडियन्स येना, ते आपलो ऑडियन्स घेऊन येतात. तर तो एक थ्रेट आहा थिएटराक. नाटकाची जबाबदारी तेंच्यांनी घेतल्या, ते आपूण परफॉर्म करूंक लागल्या. ढवळीकर टाळ वाजयतलो, मुख्यमंत्री चिपळे वाजयतलो, अख्खो परफॉर्मन्स तयार करतले, कला अकादमीचो अध्यक्षही उमेदीन टाळ वाजयतलो. तर एंटरटेनमेंटाची जबाबदारी त्यांनी घेतल्या, मागीर थिएटरवाल्यांकडे उरलें कितें? तर म्हाका दिसता की ते आता स्वतः जर फ्रंट स्टेजीर येवंक लागल्या जाल्यार त्यांच्या ह्या परफॉर्मन्साच्या बॅकस्टेजाक कितें चलता ते आमकां थिएटरवाल्यांक स्टेजीर हाडचें पडटलें. पॉयंट बरो. ह्या चर्चेक एक वेगळे बरो मुद्दो दिलो, पण तुका एक बेश्टो एक हें सांगता, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः माझ्या नाटकान काम केलां आनी कला अकादमीचे नाट्य स्पर्धेन आपण पयलेच खेप काम केलां अशें बी सांग, म्हणजे बेश्टो एक दिलासो दिवपाक खातीर. म्हाका ह्या ते चर्चेच्या एक्टर बरेच आसा, त्यांच्या ऍक्टिंगे बद्दल हांव प्रश्नच उपस्थित करिना. ही इज अ फॅन्टॅस्टिक बरें सांगलें. बरें, आता आमकां फाटल्यान कितें चल्लां दाखोवचें पडटलें. पण म्हाका ह्या चर्चेच्या निमाणे कडेन तुमकां प्रत्येकाक होच प्रश्न परत विचारूंक दिसता. 50 वर्सां जाल्यात, आता फुडें कितें? आमी नवे प्रयोग करतले, वेगळी वाट आमकां चलची पडटली. ह्या स्पर्धेक एक नवें परिमाण, एक नवी दिशा दिता. हें म्हजे पयलीं हांव सांगता राजू, आतां तुवें जो प्रश्न विचारलो तो हाका जोडून सांगता की एक हांव नाटककार लेखक म्हणून तुमी विचारलें, तुमी अशें पयलीं एकठांय करता, चर्चे पयलीं करताले, आतां जाता काय म्हणून. म्हाका हातूंत बरे अणभव आसा आनी सामके वायट अनुभव आसा की नाका तें नाटक बरोवपा म्हणून. कशें तें सांगता, हांवें नाटक बरोवन जर दिलें आनी तो जेन्ना रंगसूचना घालता, ब्रॅकेटान घालता, हांगा गोरख कल्याण बांसरी 7 सेकंद वाजय म्हणून 7, ताका गोरख कल्याण कितें तो खबर ना आनी कांयच खबर ना दिग्दर्शका. तो विचारीक वयना आनी तुगेले उर्दूक करता. म्हणजे चर्चे ही गजाल घडनासतना कित्याक करप. आतां उदाहरण फोक हें आहा पळय न्ही, फोक सॉंग बी, हें ऑब्सेशन कशें जालां कळ्ळें न्ही. बरोबर. ऑब्सेशन इतलें जालां की हेच आनी एका नाटकान म्हणजे तुका कितें सांगता, ना 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 हांगा बरें उठाव घेवपा खातीर, टेक ऑफ घेवपा खातीर एक फोक सॉंग तें बी काणकोणचें घालुया म्हणटा घुडलें. नाटक कोणाचेर काय चलता काय हांवें ह्यो करूं नाका जाल्यार नाटक. दीस इज द थिंग हॅपनिंग. नाटक जर वयर व्हरतलें कोंकणी जाल्यार हें एकेडमीक वातावरण जाय. परेश जोशी वास्को, वेन आय वॉज इन स्कूल, म्हणजे कोण रिलेटीव तें काम आशिल्लो हय, फक्त 15-20 दीस वाचन करी, नाजाल्यार कितें पश्चिम बंगाल कळ्ळें, तो उच्चार आयकूं येता तें. राजू खरें सांग, तूं म्हणटा की आतां चड सिरियसली हे सगळें एकेडमीक जाय. ही डिस्कशन पयलीं, हें वाचन म्हण नाका, भाशा पळोवप थंय ताजे उच्चार अशें न्ही. हांवें सांगलें की अती फोनेटिक्स शुद्ध नाका, पूण बेजीक जाय न्ही, चुकूं नाका. आनी बाकीचे चर्चा सगळी आनी तें हें नातें जाय दिग्दर्शकांनी. ताका दिसता आतांच्या दिग्दर्शकांक वेदर ऑर नॉट इज अ स्टुडंट ऑफ आमी करता म्हाका तुजे कडल्यान जाय ते लेखक म्हणून आमी कितें कंट्रिब्युशन दिवंक शकतात ही नाट्य चळवळ मुखार व्हरपाक. लेखकान पयलीं आपली सामाजीक बांदिलकी मानूंक जाय. दुसरी आपली एक प्रादेशीक अस्मिता, ते प्रादेशीक अस्मितायेचें ताका भान आसपाक जाय. आनी तिसरें म्हणजे तांणी हो कॉम्प्रोमायज फॉर्म ऑफ आर्ट, म्हणजे लेखक दिग्दर्शक ते सगळें चर्चेनूच नाटक. म्हाज्या नाटकान तूं अक्षर बदलू नाका अशें म्हणपाचो अधिकार लेखकाक ना. तितली लवचिकता तांणी दवरूंक जाय. आमी नाटकाच्या निमाण्या दिसा सुद्दां नाटकान बदल करतात, स्वतंत्र संहिता आसली जाल्यार, आनी ती अपेक्षीत आहा जाल्यार करपाची आपल्या लेखकाची तयारी आसपाक जाय. आनी ते सांगीक कृती कशी दिसूंक जाय, प्लस ते आपली अस्मिता दाखोवपी एक वैश्वीक पावण्यार व्हरपी कितें तरी नवें करपाचें धाडस आमकां मुखावयल्या 50 वर्सांक व्हरचें पडटलें. ना जाल्यार आमी थंयच सॅच्युरेशन. नारायण खराडे, तूं इतले वेळ बरें वैचारीक उलयला. म्हाका तुजे कडल्यान अपेक्षा आसा चर्चेचो समारोप करतना तुजे कडेन एक लास्ट स्टेटमेंट येवचो. नाट्य चळवळ तूं फुडल्या 15 वर्सांत कशी पळयता विजा वीज कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा? एक म्हणजे म्हाका दिसता जेन्ना समाजान वेगवेगळ्यो चळवळी स्ट्रॉंग असतात तेन्ना आपोआप नाट्य चळवळ स्ट्रॉंग जावंक लागता. अशी हिस्ट्री पळयल्या बरोबर दिसता. म्हणजे भारतांत इप्टाचो जो मोठो प्रयोग जालो, जेचे वयल्यान मागीर संगीत नाटक अकादमी, NSD ह्यो इन्स्टिट्यूशन्स गव्हर्मेंटान इंडिपेंडन्सा उपरांत तयार केल्यो. मुळान त्याच्या फाटल्यान सामाजीक चळवळी आसल्यो. किसान सभा सुरू जाली, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस सुरू जाली, तेतूंतल्यान इप्टा फुडें आयली. हांगा सुद्दां गोंयान जेन्ना नाटक, बरें नाटक केन्ना तयार जालें, जेन्ना चळवळीचे वातावरण आसलें, म्हाका दिसता पुंडलीक नाटक. म्हाका तुका हांगा दवरता आनी हांव तुमकां दोगूय जाणां हांव प्रश्न करता. गोंयांत संघर्श रस्त्यार फाटल्या 5 वर्सां चालू आहा मरे.
इतल्यो चळवळी मायनींग इंडस्ट्री पुर्लिकान बरयल्यार 30 वर्सां जालीं मायनींग इश्यू जालो टुरिजमाचे इश्यू जालो प्रॉस्टिट्यूशन जालें कसिनो जाला आतां इनफ इज इनफ गोंय विकून उडयलां एक नाटक येना ताचेर आम्ही मायनिंगाच्या बाबतीत पुंडलिकाच्या उपरांतचे नाटक आम्ही भुई म्हजी भांगराची म्हणून प्रयोग ही चळवळ तो जर आम्ही म्हणटा केला, आम्ही तो केला. जर म्हणटा की ताजे प्रखर रिफ्लेक्शन आधी राजू कोविड जालें न्ही कोविडान सगळें जगाची इकॉनॉमी आलयली हय. ताजेर बरें नाटक येयलें कोंकणी ना येवना हांवें हांव तुजे कडेन तेच विचारता की तूं पळय जें म्हणटा की हे अपयश कोणाचे लेखकांचे असे काय आमी सुखवस्तू जाल्यात ते पळय लक्षात धर चळवळीच्या आमी सुखवस्तू जाल्यात म्हणून आमचे नाट्य चळवळ फुडें वचना म्हाका दिसता चळवळीचे अपयश वेगवेगळे चळवळीच्या चळवळी हय. जश्यो वीक जाल्या तश्यो नाटकांत तेचे कारण- येवपी जे नाटकांत नवो विचार येवप कमी जाले नाटक आणि दुसरें म्हणजे एक मोठ्या प्रमाणात समाजान फ्रॅगमेंटेशन करपाचें आज एक राजकारण चालू आसा जेन्ना समाजान इतले फ्रॅगमेंटेशनाचें राजकारण चालू आसतलें तेन्ना लोक एकठांय कशे येतले नाटक एकठांय आयल्या शिवाय जायना न्हय आणि म्हणून तुमी जशें म्हटलें की नाटकाचेर बंदी घालप जाता, आमी आनी लोकशाय जाता. चिड्डून उडोवपाचो प्रकार हा तर त्या दृष्टीन हो एक थ्रेट आसा पण एक फक्त म्हाका सांगिनशें दिसता की जे हे जाले फाटल्या दिसांनी की एक नाटक एका लेखकान जे सबमीट केल्ले मागीर कळ्ळें की ते दुसऱ्या नाटकाचे जो अनुवाद आसा स्वैर अनुवाद अशें ते म्हणटात चुकीची गजाल म्हणजे क्रेडीट दिवपाकूच जाय तुम्ही रूपांतर सुद्धा करताना कारण मूळ आयडिया घेतलेली आसा तेचे वयल्यान नाटक केला म्हणून मूळ लेखकाक क्रेडीट दिवपाकूच जाय ती एक नैतीक जबाबदारी आसता पूण म्हाका अशें दिसता की हे आतांच जावंक ना हेच्या खूप पयलीं जाल्लें आसा फक्त म्हणून म्हाका दिसलें कितें हांगा एक तो इंडिव्हिज्युअलाचेर तो मेळ्या बरोबर तेका हे ठरवप मातशें मोठ्या प्रमाणात जालें काय कितें की तेचेर एकदां खापर फोडले काय आपल्याक आपूण कितलो नैतीक न्ही अशें दिसपाक लागता. तेन्ना आवाज कोणेच काडून नाशिल्लो आदीं पळय हें तुमी म्हणटा न्ही म्हणजे हाणें जर खून केलो हो म्हणटलो कितें आदीं खून केल्या मरे ना कळ्ळें. हाका पयलीं पळोवया स्टार्टाचो प्रश्नूच ना हांव लेखक पळय हांव लेखक तुमी आतां सांगतात तोय लेखकूच नाटक हय, हय, हय. म्हज्या मतान ती चूक आणि ते म्हजे कडेन हाजेर हांव हे करून उलोवंक शकता हय, हय, हय. एकूच नाटक न्ही तें पयलीं खूब जाल्यां ती म्हणटकच ताका बंद करपाक मराठी संगीत नाटकां ही सगळी हय, तशें म्हणटा व्हडलो गुन्हो आसलो ह्या एकूण कॉन्टेक्स्टान जर गजाल कळूंक ना जाल्यार मागीर आमकां ते जातलें कितें आमी ते एका व्यक्तीक दोशी ठरयतले आणि मूळ प्रश्नापासून पयस ते सगळे वयतले. बरें पूण व्यक्तीक दोशी ठरोवपाकूय जाय हय, हय. कारण तो काबार करता न्ही 3 वर्सां काबार केलें ताणें आनी एकूच नाटक न्ही तें कळ्ळें न्ही काबार केली 3 वर्सां ते तो एकूच नाटक ना तो तें. बरो भंय आसा कोंकणी रंगमाचे भंय तो हो वाङ्मय चौर्याचो आसा तंत्र तो चौर्याचो आसा आशय चौर्याचो तंत्र आसा चौर्याचो महत्वाचें हे जाता म्हणजे खुबशीं नाटकां कॉपी जशें करतात कला अशें न्ही. अकादमीचे अधिकारीच सांगतात आमकां वयल्यान ते कळना कारण आमी चॅक करूंक वचना खूप फावटी बक्षीस मेळ्ळेले नाटक हे व्हिडिओ पळोवन बसयल्ले आसता ते कितें कोंकणीत न्ही ताका कांयच करूं शकना. मराठी ब गटाची तर सगळी तशीच न्ही, आसता. ताका कांयच करूं शकना तूं व्हिडिओ पळोवन केले जाल्यार तर म्हाका एक दिसता की नवीन आर्टिस्टांक जर एक फाटली परंपरा तेंच्यांनी समजून घेवची पडटली आज मुळान आजचे जीवन कितें आसा आजचे आमचे प्रश्न कशे कितें आसा हे तांकां खंयसून कळटले फक्त कॉलेज ऑफ ड्रामान कळूंक शकना सार्वजनीक जिवनान जितले ते चड इन्वॉल्व जातले तांकां तेंचे थिएटरूय चड डेव्हलप करूंक मेळटले नाजाल्यार एलिनेटेड थिएटर तयार जातले थँक्यू नारायण खराडे थँक्यू व्हेरी मच प्रकाश वजरेकर आणि मुकेश थळी म्हाका दिसता आमी एक बरी चर्चा आज केल्या आणि ही चर्चा ही आज पूर्णविराम न्ही हो स्पर्धेच्या नजरेन लोकांनी आता चड सादूर जावपाची गरज आसा आमचे कडेन नाट्य समीक्षक हो प्रकार ना तोच नाटकाचो जज आसता तोच बरयता तोच लेखक आसता आनी जो जागो कोंकणीच सारकी येना तो जज आसता कळ्ळें न्ही आनी गाळी बी घालपी हांव म्हणटा सो नांवां दिवं हे दिस इज हे तुवें आज बरे आज बरे मुद्दे आयले आनी ह्या नाट्य स्पर्धेच्या नजरेन ते आनी कितले चड प्रकर्शान फुडल्या 1-2-3 वर्सांनी चर्चा हाजें पळय एलिवेशन पेरांनी उंचाय वैचारीक तशीच आतां मुखार वचूं वयतलें वचूं सामकें म्हाका दिसता Thank you, गोमंतक, चर्चा जाल्या for the आनी discussion. ही कार्यावळ सोंपयतना हांव तेंच म्हणत की ह्या स्पर्धे कडेन बारीक पळयात एक नाट्य चळवळीचो भाग म्हणून कांय वर्सां पळयताले कोंकणी चळवळीचो भाग म्हणून चळवळीचो भाग पळयतालो. तो ती चळवळ सोंपली ना ती चळवळ आसा एक नाट्य नवी चळवळ सुरू करपा नजरेन म्हाका दिसता एक आमी ह्या 50व्या वर्सा एक नवो सोपूत घेवया हांव बरयतां नाटक नवें व्हेरी नायस आणि आज मुकेशान सांगला की कित तरी घडटलें आणि स्वता तुवें बी म्हणटा की हें कित तरी घडपाचे नजरेन प्रयोग आणि तूं तर नाट्य चळवळीचो एक नवे प्रयोगशील हें घेवन येता तुमी सगळे ह्या चर्चेन वांटेकार जाले तुमकां हांव व्यक्तिशा आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमकां धन्यवाद दिता पळयत रावात गोमंतक टीव्ही
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.